लोकां फुडें मडगांव वताय जाल्यार आमकां खूब त्रास जाता थिंगा ते नुस्तें विकपाक, कित्याक पयलीं सद्या आमकां लुगार आसना. हे भायले गाडये रातचेच येताय आनी आडायताय लुगार, आनी आमकां वगत येयल्यार थिंगा चिखलान भायर सायडीक आमकां तें नुस्तें विकूं पडटा. असले त्रास पडटा आमकां येवन. आमी रातची एकाक पासून गेले जाल्यार इतली बेगीन उठोन गरज ना आमकां इतली बेगीन वचपाचें, सकाळीं वचूं तरी पूण आमी इतले बेगीन गेल्यार पासून आमकां तो थिंगा लुगार आसना. हांव ह्या गव्हर्मेंटाक सांगूंक कोत्ता की हे जे तूं कोत्ता म्हणजे हे हो तूं ताका दिवपाक कोत्ता आमकां त्रासान घालून, हें मातशें कोन्नाका. कित्याक आमी त्रास आमी काडटा थिंगा. हांव डेली हांव वयता थिंगा मडगांव, हांव त्रास काडटा. त्या चिखलान उबो रावन आमी नुस्तें हिंगताय. वगत येयल्यार भायर आमी गेटी भायर लुगार ना जावन भायर हिंगचें पडटा. तितून त्रास जाता, सगळें हें कोत्ताय. आनी इतलें आसतना तूं तर ताका सपोर्ट कोत्ता जाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें. आमकां हेजेर एक्शन सगळें एक जावन एक्शन घेवचें पडटलें. आमी आयज मिटींग घेयली वास्को बोट ओनर्स असोसिएशनाचे, ऑल गोवा फिशींग बोट ओनर्स असोसिएशन, की आमी गोंयां फिशरमॅन 900 सुमार बोटी आहा, 2000 सुमार पोनेव आहा आनी रांपोणकार आहा, आख्खे कोस्टल बिचार ऑपरेट करता. आनी आमी हे नुस्तें आमी मारता तें होलसेल बेसिसार हाडून होलसेल मार्केटान विकता मडगांवां. आनी थिंगा आतां एकलो मनीस शो करता थिंगा, इब्राहीम म्हणलेलो, अंडर सो कॉल्ड मारगांव होलसेल फीश ट्रेडर्स असोसिएशन म्हण कितें, ते 3 जाण आहा ते तितून मेन, इब्राहीम, BM आनी अबूबकर म्हणलो. हे 3 जाण आनी दुसरे तेंचे नुस्तें विकता ते मेंबर केल्या हे असोसिएशनान. आनी ते आतां क्लेम घायल्या की 5000 स्क्वेअर मिटर तांकां जाय. आतां आमच्या गोंयां आमचे नुस्त्याचें मार्केट आनी एक असोसिएशनाक 5000 जाय. आमचे बोट ओनर्स असोसिएशन आहा अरावंड 7-8 आसा, कॅनो ओनर्स असोसिएशन अरावंड 25 आसा, आनी मागीर रांपोणकार आहा, आनी तितून इतले हजारांनी फिशरमॅन आहा. हे 3 जाणां मनशांक 5000 दिले जाल्यार आमकां उरलां कितें गोंयकारांक? आनी हे कोण न्हू, हे फकत ट्रेडर. आमी फीश इन बल्क क्वॉन्टिटी दवरता फिशरमॅन, आनी ते मार्केटान वचून होलसेलीन विकता आमी, आनी आमकां लुगार ना. आमी भायर रावन रस्त्यार दांडे, पुलिसांचे दांडे हावन आमी आमचें नुस्तें विकपाचें. आमी आतां ही एक लेटर करपाक केल्या PDA, SGPDA, तांकां टू ब्रिंग टू देर नोटीस की अशें अशें चलता मार्केटान. आनी मेन आमचे गोंयचे फिशरमॅन, बोटकार जावं, रांपोणकार जावं, आनी डिंगी पोणेलकार जावं, आमकां रातची 2 ती सकाळची 10 आमकां जाय मार्केट गोंयकारांक. आनी मागीर तेज्या उपरांत हे कोण दुसरे भायले आहा, कितें आहा, ट्रेडर आहा, कितें आहा, ते कितें तेंचे प्रॉब्लेम. आनी थोडे आमचे रांपोणकार आहा ते हाय टायड लो टायड प्रमाणे रांपणी दवरता. सो ते रांपोणकार भावांक ते टायमिंगाचेर फ्रेश नुस्तें तांकां हाडपा मेळपा तांकां एक कन्सेशन जाय पडटलें. आनी मेन कितें आमकां हो मार्केट फर्स्ट प्रेफरन्स गोंयकार, गोंयच्या फिशरमॅनाक, रांपोणकार, बोटकार, पोणेलकार फर्स्ट प्रेफरन्स PDAन दिवपाकूच जाय. कित्याक हें मार्केट केलां आमकां. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लेट मनोहर बाब हेणें आमी मारगांव मुन्सिपॅलिटीचे सायडीन टेम्पो स्टँडार आमी आमचें नुस्तें विकताले. थिंगा ट्रॅफीक जॅम जाता म्हूण हें आमकां न्यू मार्केट, होलसेल मार्केट आमकां लागून केलां, गोंयकारांक लागून केलां. आनी आतां हो येवन क्लेम घालता मार्केटाक. आमी रस्त्यार येयले जाल्यार मातशें केरफूल रावपा पडटलें.